गोंय सरकाराच्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या लेबर सोसायटीन सुमार 1200 कामगार फाटली कितलीशींच वर्सां काम करतात। ह्या कामगारांक मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान कायम नोकरी दिवपाचें उतर दिल्लें, मात अजून तांकां कायम करपाचेर कसलोच निर्णय जालो नाशिल्ल्यान हे भौशीक बांदकाम खात्याचे कामगार बुधवारा मुखेलमंत्र्याच्या सरकारी बंगल्याचेर गेल्ले। थंय कोणच नाशिल्ल्यान तांणी मंत्रालयान मुखेलमंत्र्याच्या कार्यालयान निवेदन दिलां। 1200 कामगारांक सरकारान कायम करपाचेर 7 दिसां भितर निर्णय घेवचो, नाजाल्यार 20 तारखेक धरणांक बसपाची शिटकावणी दिल्या। तशेंच वेंचणुकेच्या मतदानाचेर बहिष्कार घालपाची शिटकावणी दिल्या। सीएमान सांगलेले तुमकां रेगुलर करता म्हणून, पूण अजून रेगुलर प्रोसेस कांयच जावना। आनी आमी आतां जेन्ना आमी 1 तारखेक सेक्रेटरीएटांत सीएमाक मेळ्ळे तेन्ना सीएमान सांगलेले तुमगेले फाटली कॅबिनेटाक तुमगेले घालता, पूण ऑलरेडी कॅबिनेटा इश्यू जाल्लो आसा, पूण फक्त आमकां रेगुलर इतलेंच उरलां। तो मुद्द्या लागून आमी येयले तेन्ना सांगून अजून काय प्रोसेस चालू जावना। ताका लागून आमी आयज सीएमाच्या बंगल्यार येयले। सीएमाच्या बंगल्यार थंय ऑफिसांत कोणूच ना, त्या कारणान हांगा सेक्रेटरीएटांक येयले आनी दोनूय फायली पेंडींग आहा। रेगुलरायजेशनाची आमगेली फायल आसा सेक्रेटरीएटांक, ती मूव जायना। कित्याक लागून जायना ती सीएमा का PWD मिनिस्टराक आडोवन दवरतात, तेवूय ते सीएमान मातशी पळोवची आनी ताबडतोब आमची रेगुलराची फायल 8 दीस आमी दिल्या। आनी 20 तारीखेक आमी वीथ फॅमिलीक सगळे कामगार 1200 कामगार आसा ती वीथ फॅमिलीक हंगर स्ट्रायक करपाचे, अशी आझाद मैदानाक हंगर स्ट्रायक करपाचे अशी ठरयलां। आनी तशें 8 दिसांचो आमकां कांयच मेळना, ते 20 तारखेक आमी आझाद मैदानाक हंगर स्ट्रायक। आनी तशी हांव विनंती करता, आनी आमची तर इश्यू हे कंप्लीट जायना जाल्यार 1200 भुरगे प्लस फॅमिलीक आमी हे फावटी वोटिंगाक बहिष्कार करतले, कोणाक वोटिंग करपाना। आमकां आमचो हक्क जाय। मंत्रिमंडळान आमकां नोकरेन कायम करपाचेर निर्णय जाला। भौशीक बांदकाम मंत्री ढवळीकाराक मेळपा खातीर हे कामगार गेल्ले तेन्ना न्यायालयान विशय आशिल्ल्यान तुमच्या मागण्यांचेर निर्णय सरकार घेवपाक शकना अशें सांगलां खंय। आमच्या खातीर करपाक तांकां वॅकन्सी ना, तुमच्यांनी पळोवपाक जाता हे कशे पोस्ट भरल्या ते। हेजे पयलीं एडवर्टायजमेंट आनी हे पळयात तुमी, हे हायलायट करूं शकता कशे पोस्ट भरता, पूण आमच्या खातीर तांकां पोस्टूय ना आनी आमच्या खातीर फंड्सूय ना। इवन आमकां 7 पे दिले ना, आमी 7 पे इश्यू काडना हांगा। आमचो मेन एम आसलो रिगार्डींग रेग्युलेशन, पूण आमची दोनूय फायली आसा त्यो फायनान्सा अजून पेंडींग आसा। आतां एक मेसेज मेळ्ळा आमकां की एक रेग्युलेशन फायल आसा ती पळय आतां PWD मिनिस्टरा कडेन पावल्या म्हणून सांगलें आमकां। ही पयलींच्यान 2 म्हयने पेंडींग आशिल्ली, आतां आनी कितले म्हयने पेंडींग उरत म्हणून आमकां खबर ना। कितले म्हयने फक्त कोड लागता काय पळोवपा आमकां लोळोवपाचें आनी कांय ना। पूण इतले पोस्ट वेकंट आसून आमचे कितें अन्याय जाता समजना। इतले कॅबिनेटा डिसिजन जाल्ले आसा आमकां घेवपा जाय म्हणून, तरी आसून हो गव्हर्मेंट आमचे कितें अन्याय करता आमकां समजना। भायल्या भायर इतले पोस्ट घालता, भायल्या भुरग्यांक घेवपा हे गव्हर्मेंटाक कितलेशेच हें आसा। आमची लायफ सर्वीस पिड्यार जाता, हे कोणूच चिंतना। आमी गोवान आसा, गोंयकार आसा आमी, आमचे कित्याक हे गोवा गव्हर्मेंट आमचे इतले कितें अन्याय करता समजना। PWD मिनिस्टर सांगता ना तुमकां सुप्रीम कोर्टा डिसिजन आमकां घेवपा मेळना। आमी विचारलें ताका सुप्रीम कोर्टा डिसिजन कितें आसा, तो म्हणटा सुप्रीम कोर्टा डिसिजन मेळ्ळें इंटरव्यू घेवं जाय। मागीर आमी विचारलें इंटरव्यू घेवं नाका म्हणून कोणें सांगलां? इंटरव्यू घे आनी घे। सुप्रीम कोर्टा डिसिजन हें आतां जालें ना, सुप्रीम कोर्टा डिसिजन केन्नाच्यान आसा। त्याचे पयलीं 2013 आमकां ऑलरेडी कॅबिनेटा डिसिजन जालें आमकां घेवपा जाय म्हणून। मागीर तुमी कॅबिनेटा डिसिजना प्रमाणे एज पर सुप्रीम कोर्टा डिसिजना प्रमाणे आनी इंटरव्यू घेवन सुप्रीम कोर्टा धरया सुप्रीम कोर्टा डिसिजना त्या सुप्रीम कोर्टा डिसिजना प्रमाणे आनी इंटरव्यू घेतलेले जाल्यार भुरग्यांनी एब्जॉर्ब जावन वयता आशिल्ले। आनी आतां कितले अजून 2013च्यान कॅबिनेटा डिसिजन जावन सुद्दां इल्लिगली पोस्ट भरल्या। आमी म्हणटा इल्लिगल कित्याक कॅबिनेटा डिसिजन जाल्लें सीएमान सायन मारलेलें आसा। तुमकां जाय जाल्यार डॉक्युमेंट दिता आमी, एवरी टायम आमी तो डिसिजन एक्सपोज करता।